काल एक वॉट्सॅपाचेर मॅसेज सर्क्युलेट जाताली की हांवें HGPDAचे आमगे लँड आहा 10,000 तितूंतले 1,000 हो इब्राहीम ताका हांवें सेल केलो म्हूण. आनी काल सावन जायत आहा म्हाकाय जायत जाणांनी धाडली आनी जायत जाणांनी फोनूय केले हे कितें म्हूण. पूण जायत जाणां ती खबर आसना गव्हर्मेंटाचें कितें सेल करतलो कितें घेता कितें प्रोसिजर आहा तो. एक गव्हर्मेंटाचें कितें सेल करपाक पयलीं सद्या जायना, लँड म्हणटा तें सेल करपाक जायना. आनी हांव नोणा हो मनीस सर्क्युलेट केलो तो मुगेलो पॉलिटिकल रायवल म्हाका खबर आहा आनी तोच मॅसेज ह्यो चड सर्क्युलेट कोता. ताका खबर आहा उरना ती खबर ना. तो जाण हेजे पयलें तेणें मुगेले जायते मुजेर अशें करून नाक जालो हें गायलें हांव इब्राहिमाक एक जाला प्रेस कॉन्फरन्स घेयला म्हूण. पूण आमी प्रेस कॉन्फरन्स गेले त्या तोणा सगळे प्रेस आहले थिंगा. आमी कलेक्टर ऑफिसां कलेक्टराक गेली ती कलेक्टर बसून आसलो तेजे बोगले हांव आसलो आमगे MS आसलोली इब्राहीम आसलो मामलादार आसलो. हे सगळे आसतना थिंगा प्रेसान आमकां कितें जालें मिटींग जाली. मिटींग काबार जाता कलेक्टर आपल्या गेलो मामलादार गेलो सगळे गेलो. आमी तेन्ना प्रेसान आमकां कितें जालें थोडी क्वेश्चन केली आमगे मार्केटा वयर आनी आमी ती आन्सर केली. आनी हो मनीस आमचे त्या तोणा हें जाता हांव इब्राहिमाक एक जाला आमी जॉयंट प्रेस घेयल म्हूण. आमी जॉयंट प्रेस घेवपा हांव तेजे बोले गेलो ना तो मुजे बोले येयलो ना. मार्केट स्टार्ट करपा लागून. आनी हेगेली हे आतां हे फर्स्ट टायम न्हू हेगे अशें करून मेसेज जायत जाल्यो. आनी एक फाटीं कोण अहमद म्हूण तेजे बोगले फोटो गायलो तेजे बारा हांव नुस्तें हें कितें म्हूण. हें आतां आमगेली होलसेल मार्केट आमी स्टार्ट कोशनू आनी कोशनू आदीं आमी PDA म्हाका चेअरमॅन जे हो मातशें ताडवलो आहा. हो आतां फ्रस्ट्रेट जालो आहा. एका MLA आसतना पयलीं MLA आहलो तो MLA आसतना कोण कितें मागल्या दिताले 5 लाख दी 10 लाख म्हळ्यार दिताले. आतां तो बेजार आहा कितें कोण 5,000 देखून मागल्या दिनाय. आतां त्रास आहा पळो आहा 500 जाता तो. आनी तेका लागून हो आतां कोणाचें एलिगेशन घालप कोणाचें आडबार बॉम्ब मारप आनी मागीर कोणे पयशे काडप. तेका दिसता हांवूय तेजे बुगले येतलो आनी तेका कितें दितलो मातशें वगोर राव म्हूण. हांव तेका केन्ना दिवपाना हांवें केन्ना कितें रॉंग केलें ना आनी म्हाका तेजे बुगले वचपाक गरज ना. तेका कितें दिसत ना तें आतां गव्हर्मेंटाचो एक टेंडर देवून काडो जायत एक फायल मूव करपा जाय आनी ती फायल 10 कोटी तरी वयता गव्हर्मेंटाची वयता फायनान्सा वयता. ती बेश्टी आमच्यान एक टेंडर जाय कितें काम करून मार्केटान एक थोडें काम करूंक जाय जाल्यार आमच्यान करूं जायना टेंडर काडूंक जाय. एक पोन्ने गाडी आहाय त्यो चलयाय तेमी त्यो देखून आमगे HGPDA देखून थिंग पोन्ने गाडी कुसताय त्यो देखून आमच्यान सेल करूंक जायना ते गव्हर्मेंटान करपा जाय. हें हांव सांगोसो दिता म्हणजे हें असली एलिगेशन घाताय ती हें आयकपा न्हू आनी तें सत मानपा न्हू. जायतो मनीस जाणाय तेणी म्हाका फोन केला आज हांव रेजनाल्ल्या कडेन उलयलां तोय म्हणटा आपल्या मेसेज येयल्या हें कितें आपूण जाणा हेसो आपल्याचेर घाताय तेणेंय मुको डिस्कस केलो म्हणजे तो जाणा हेसो करूंक जायना म्हूण. पूण जायत जाणां खबर आसना. तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां हे सगळें मार्केट अशें करून कितेंय लँड जावं कसलें व्हेहिकल आमच्यांनी हिंकूंक जायना. कितें आमी डिसिजन घेता जायत आमगेली ऑथॉरिटी मिटींग जाता हे मिटींगेक आमी 12 जाण सुमार मेंबर आहाय हिंगा मिटींगेक घालून पास करून आमी डिसिजन घेवपा जाय. आनी हे लँड इकीत म्हणटा मुगले लँड इकतो जाल्यार हांवें गव्हर्मेंटागे NOC घेवपा जाय आनी गव्हर्मेंटागे लँड इकूं जाता हें मातशें तेणी जाण जावपा जाय. हांव नोणा हेका हें कितें दिसत तें ओके आतां तेणी बरयलां की तो म्हाका पयशे पावले खंय एक दिसत हांव नोण तेका दिसत जाल्यार ती एक शॉपाची वचून केक घेवपाची वो फार्मासी वचून रेटॉल घेवपाचें. तुका जाय जाल्यार रेटॉल जाय जाल्यार वचून फार्मासी वचून पयशे घेवपा जाता म्हळ्यार अशें करून प्रॉपर्टी घेवपा जायनाय. आनी दुसरें म्हळ्यार तो हेजेरूय उलयला आमगेलो PA तेणी कितें गोरकाळ खंय कोण ब्रिजाचे आनी एकूय पाट मारलो तेणी फेडरीक बोजीस तेणी गोरकाळा कोण ब्रिजा खंय कॉन्ट्रॅक्टराक सामान घेवन काडला तें हेंच तेणें स्टेटमेंट आनी एक पाट काडलो तेजेर अशें करून वॉट्सॅपाचेरूय कितें हांव कितें म्हणटा तेणें तरी घर काडलां तेणें कितें घर काडलां तो जाणा. म्हळ्यार हेजे घर आहा तेजेर थिंग सुणी मुत्ताय ते तेका आजून कंप्लीट करूंक जायना. 10-12 वर्सां जालीं. तूं दुसऱ्यागे चोवपा पोवन तो पयलीं तुगे चोय तूं सारकें तुगे हांवें तें सारकें कर आनी मागीर दुसऱ्याचें उलय हें तुका करपाक दुसऱ्यांगे चोवपाक गरज ना. आनी हांव फाल्यां एक पुलीस कंप्लेन करता म्हाका हांव ओगो आहलो हांव एका हें केल्लो ना आस दी चड खबर मेसलें आनी डिमांड दिवपा नाका हेजें उलोवप म्हणचे आनी डिमांड दिवप तेका लागून हांव उलयतालो. म्हळ्यार जाय जाणांनी म्हाका सांगिल्लें तूं कंप्लेन कर हें कोणो बरें नाका जालो असो जायत जाण स्टेटमेंट कोताय आनी कितें कितें जाता हें नांव पेडेर करपाक तेका लागून हांव फाल्यां तेजेर कंप्लेनूय कोतलो. आनी कोणाकूय आख्या गोंयच्या लोकांक कोणाकूय दिसता हेजेर डावट आहा जाल्यार हांव थर्सडे
12 वरांचे SGPDA ऑफिसा मारगांव आसतलो कोणें कसलो डॉक्युमेंट घेवन थिंगा येयचो आनी दाखयचो आनी मागीर पब्लीक करचें बरें हांवें लँड केलें म्हणून. पूण आतां तुमी डिसिजन घेतला न्हू फिशरीजा मार्केटा लँड हँड ओवर करपाक तें जालें. आमी डिसिजन घेतलें तें आतां आमी फिशरीज डिपार्टमेंटा धाडटाय की आमगेले मार्केट लँड 10,000 आहा ते फिशरीजा हँड ओवर करपाक डेव्हलप करपाक तांकां सेंट्रल फंड आसता अरावंड मॅक्झिमम 50 crores देखून दिताय फिशरीज डिपार्टमेंट आनी तितूंतले 30% ते घाताय आनी 60% ते घाताय आनी 40% स्टेट गव्हर्मेंटान घालपा जाय आनी ते केलें जाल्यार 30 lakhs तेणी घालपा जाय 20 lakhs स्टेट गव्हर्मेंटान. हे हांव फिशरीज मिनिस्टर फिलीप नेरी आनी CM बसून आमी डिस्कस केलां आनी CM एग्री जाला आमकां स्टेट फंडांतल्या 20 crore दिवपाक आनी हें आमगेलें आसा सद्या फायनल डिसिजन जालां आहा आनी आमी पयलीं तें कशें न्हू पयले MOU करले ते कडेन एग्रीमेंट करले आनी हें लँड एक पाट तांकां दिलें तेणें आमकां डेव्हलप करपाचें आनी डेव्हलप करतरी पद तें SGPDA कडेन तें हँड ओवर करतलें.